मतदारांच्या गुप्ततायेचं उल्लंघन झाल्याचा दावा करून पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेक उत्तर गोंय जिल्हो न्यायालयात आव्हान दिला। विष्णू नायका सयत हेर 3 जणांनी दाखल केल्ल्या याचिकेक लागून वेंचणुकेच्या प्रक्रियेतल्या गंभीर अनियमिततायेकडे न्यायालयाचे लक्ष ओढून घेतला। बिरेस्तारा या याचिकेचेर महत्वाची सुनावणी जातली। या प्रकरणात सीसीपी आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर आणि नव्यान वेंचून आयिल्ल्या 30 नगरसेवकांक नोटीस दिल्या, अशें उत्पल पर्रीकारान सांगले। हांवें मुद्दाम सांगता, एक सीसीपीच्या वेळार एक व्हडलो मुद्दो आयलो आनी तो व्हडलो कित्याक बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द सिक्रेसी ऑफ द बॅलट। डायरेक्ट सिक्रेसी ऑफ द बॅलट इम्पॅक्ट जाता हो एक व्हडलो मुद्दो आलो। खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या बुथांनी आमकां ह्या विशयाचेर अनेक वोटर्सांनी इश्यू करून इलेक्शन थंय स्टॉप जाल्लें आसा फॉर फ्यू मिनिट्स। Today I did not go to cast my vote because State Election Commission encroached my fundamental right of secrecy, a secret ballot mandalo. Each ballot paper is numbered and same number is printed on the ballot paper and the counter foil. तोच रोल आम्ही आमच्या इलेक्शन पेटिशनान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आम्ही इलेक्शन पेटिशन फायल केला। तशाच तरेचो रोल पणजेन इलेक्शनान बॅलटाच्या टायमार वोट सिक्रेसीक जातालो। सो कंपेर करत जाल्यार जो इलेक्शन कमिशनाचो रोल थंयसर आसा तोच रोल इलेक्शन कमिशनान पणजे इलेक्शनाकूय घेतला। आता हेजो जो इम्पॅक्ट आसा हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसल्या कारणान हेका टायम वयता पेटिशनाक, हेका प्रोसेस आसा। हो प्रोसेस कंप्लीट जावन एक वर्स 1.5 वर्साच्या नंतर जेन्ना जजमेंट येतलो तेन्ना आमकां आशा आसा आनी आमकां कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसा की अशाच तरेचो निर्णय आसतलो।